रिशफल करपाची गरज आसा काय कितें आनी आसल्यार कितली जाणांक रिशफल करचें अशें तुमकां दिसता? नाही माझे जर खरंय मत विचारलं तुवें एकशे खरेंच मत खरेंच दिता सांगता सर. हांव हय की रिशफल करपाची कांयच गरज ना. ना म्हणटा तुमी. ना हां आता आमच्या अध्यक्षान सांगला BJPच्या हं. की आपण सगळ्याची प्रगती पुस्तकं तयार केल्यात, हे केला ते केला. हाजो अर्थ असो की फाटली आतां 2 वर्सां हांव आयकतां प्रगती पुस्तक. सगळं चालू आहा. हय इवन तानोड्यासन चालू आशिल्लो आनी आतां चालू जाला. म्हणून ते सामकें सिरियसली घेतलेले. परंतु कांयच घडना एक्सेप्ट वन. हय आलेख सिकराक एक केला पळय हय बरो निलेश काब्राल काय बरो काम करतालो ते काडलो आनी थंय आलेख सिकराक घातलो. हय ही इज ऑलमोस्ट कितें म्हणटा तें कांयच कामाचो ना. लोकसभा इलेक्शनचो कांय फायदो जालो ना. आनी त्या नंतर आतां फाटली 3 म्हयने सुमार तो दुयेंत आहा. खंयच्या हॉस्पिटलांत आहा, दिल्लीक आहा आनी खंय आहा, लोकांक कांय खबर ना. तो आनी ही स्टील रिमेन द मिनिस्टर. हय आनी BJPचे CMय म्हणटा आनी अध्यक्षय म्हणटा की आपली प्रगती पुस्तक चालू आहा, रोखडेच आमी घेतल्या. कांयच जायना कित्या खातीर. आतां जालां कितें पयर नांवां आयलीं 2-4 रमेश तवडकर जातलोच म्हणून. एक चान्स आहा आतां कित्या खातीर BJPन एक फाटल्यान डिसिजन घेतलेलें की जर एका कॅथलिकाक काडटलो जाल्यार कॅथलिकाक काडचो पडटलो म्हणून मिनिस्टर करतलो जाल्यार. हय घेतलो सो जाल्यार. तसो आतां एक जो पळय गावडा समाजाचो आशिल्लो आदिवासी म्हणजे समाज ताका तो काडल्या कारणान देर इज अ वॅकन्सी नाव. आनी रमेश तेवडकर फिट्स टू दॅट. तो सांगता आपल्याक कांय गरज ना मंत्रीपदाची म्हणून. पूण ही आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ताका मंत्रीपद मेळ्ळ्यार मातशें बरें दिसतलें म्हणून. आनी CMकाय खबर आहा. सो आय थिंक देर विल बी ओन्ली वन चेंज इमिडिएटली. आनी कांयच जावपाक कांयच जावपाक ना कित्याक गरज ना म्हणटा तुमी. गरज ना. कारण प्रगती पुस्तक सगळ्यात म्हणजे पळय आतां ते मुखारूच वचना प्रगती पुस्तक. कांयच वचना म्हणजे खबर गरज ना. अशें हय हाजो तुमी म्हणटा गरजूच ना म्हणून. हय Very सामकें good. सामकें. हांव ह्या मुद्द्याचेर मुखार येता. दुर्गादास बाब तुमकां कितें दिसता की गरज आसा रिशफल बी करपाची आनी केल्यार केदी करचें? पळयात फर्स्ट म्हणल्यार प्रमोद हे जे रिशफल आसा हे एक्चुअली तांचो इंटरनल मॅटर. गोंयचो matter हो. तो जालो Internal एक कितें? करप काय ना हो मुख्यमंत्र्याचो मॅटर. पूण आतां जर तुवें डिबेटूच दवरला हातून हय जाल्यार आमकांय आतां पळोवंक जाय. BJP क्लेम करता की ती वर्ल्डांतली व्हडली पार्टी, लार्जस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड. आनी ते देवाक भितात, देवाक मानतात आनी स्वताच म्हणटात की आपूण हिंदूंचे राखणदार. जेन्ना काँग्रेसीन 8 आमदारांक फोडून हाडले, जेन्ना महालक्ष्मी देवी मुखार शपथ घेतिल्ली की आमी फुटचे नात. म्हणजे देवी मुखार जे शपथ घेतिल्ले तांकां तुमी शपथ तोडपा लायली. आनी आतां तुमी एक पावल मुखार मारूंक सोदतात की जे फुटून आयल्यात तांकां तुमी कॅबिनेटान घेवंक सोदतात. सो हातून अशे रुमर्स आहात भायर. सो हातून एक हे स्पश्ट जातले की BJP जी वर्ल्डाची व्हडली पार्टी जी आसा ही देवाक कितले मानतात हे हातून स्पश्ट जातले. मागीर तांकां घेतल्यार तुवें देवा मानना आसता. तशें जालें न्ही. अरे देवा मुखार जर शपथ घेता वचून आतां महादेवी महालक्ष्मी पणजेची ग्रामदेवी आमी फुटचे ना आनी तांकां फोडून हाडटात नंबर आसतना सुद्दां 20 आशिल्ले मरे तुमचे कडेन कित्याक फोडूंक जाय आशिल्ले? बरें न्ही पण तुमकां मुगे हय शपथ तोडल्या कोणी जे काँग्रेसचे आमदार जातले पळय हय ते तोडून गेले न्ही. हय दे आर नॉट टू ब्लेम फॉर दॅट. नो 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 तशें जायना ते. कित्याक ना ना तशें जायना ते. जर कोणी यू आर एबेटिंग टू इट, यू आर एबेटिंग टू इट. हां ओके तू आतां एबेटमेंट लायता BJPचेर. एबेटिंग टू इट. हाज्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की आमकां कसलोय वोटींग मनीस चलता. हां ओके हो मुद्दो तुमचो. ओके हां मामरे बाब तुमचे म्हणात येतात कॅबिनेट रिशफल जावपाची गरज आसा काय कितें अशें तुमकां दिसता? आनी जर आसा जाल्यार गरज केदी आसा जावचें? म्हणजे ते आतां कॅबिनेटान एक वेकन्सी आसा पयलीं म्हणजे एकूच रिशफल एकूच जातलें? पुरत एक वेकन्सी आसा न्ही ती ते पुरतें. भरपाकूच जाय. हय सो आनी ताज्या जर मुखार तुमकां जाय जाय अशें दिसना? कॅबिनेटान बदल करचो, कोणाक घेवचो, कितें घेवचो हे सगळे आपले चीफ मिनिस्टराचे प्रेरोगेटीव आनी गायडेड बाय एडवायस फ्रॉम हायकमांड म्हणा किंवा पार्टीचो एडवायस पळय आसा. आनी फुडल्या एकंदर वाटचालीच्या दृश्टीन ज्यो कांय गोश्टी गरज आसा ज्या गोश्टीची पॉलिटिकल वाटचालीचे दृश्टीन पॉलिटिकल वाटचाल फुडले आतां इलेक्शन येवपाचें आसा. कांय पार्टीन एखाद्या हे दिले आसतले फाटल्या जे आतां जे म्हणले प्रगती पुस्तक. हय आनी त्याच बरोबर कांय जे आयल्या पळय तांकांय बी एखाद्या हे दिलां आसतलें कांय उतर हां ते जर सगळे पाळपाक जाय जाल्यार कांय गोश्टी वयल्या पातळीचेर जातल्यो. कारण ते सुद्दां विचार करतात, सर्वे करतात, हे करतात, कशें कितें रिपरकेशन जातले सगळ्यो गोश्टीचो विचार करून
सीएम विल बी एडवाइज टू डू वॉट एव्हर हॅज टू बी डन. ओके. आणि एक दुसरो त्यानुसार प्रश्न- हय. त्यानुसार जातले काय गोष्टी. कारण आणि आता दुसरो ताणें जो म्हणला प्रश्न- हय. एक मंत्री हे आसा सीख आसा म्हणजे इज इनडिस्पोज्ड म्हणटकच ह्या सगळ्या गोष्टींचे साधक बाधक विचार करून हायकमांड कितें तो निर्णय घेतले.